कॅप्टन, दुसरं म्हजो क्वेश्चन इज आम आदमी पार्टी. तुझ्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टीचे दोन्ही आमदारांनी तुका सपोर्ट केलो आनी काम केलें तुजे खातीर. म्हणजे अशें तर म्हणटाले अशें तर म्हणटाले की काँग्रेसी परस चड काम ताणें केलें म्हणून. नो, देर इज नो डाऊट. कॅप्टन वेन्झी विएगस आणि क्रूज सिल्वा खूप काम केलें ताणें. बट इमिजिएटली आफ्टर दॅट and especially as India block आमी फुडें आयिल्ले, तो जेन्ना केजरीवालाक जेलीन घालो बिकॉज ऑफ द लिकर स्कॅम, आनी तेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें आनी काँग्रेसा भितर आनी आम आदमी भितर ही युक्ती जाली. थंय एनावन्सूय केले इतल्यो सिटी, म्हाका 6 सिटी कितें तांकां दिल्ल्यो, बाकीचें सगळें जाल्लें. एंड देन वेन ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन केजरीवाल कम्स आउट एंड फर्स्ट थिंग he breaks the first words what are his to break the alliance. So that was surprising. Why it was. And after that continuously ata jenna against SIR jenna amcho leader of opposition Shri Rahul Gandhi एक पदयात्रा काढली बिहारात and good support आयलो, तेन्ना without rhyme or reason Kejriwal makes a statement, Gandhi family should be in jail. There is no connection. हांव तुका तेच म्हणटा, तांची नॅशनल पार्टी आनी तांची लोकल पार्टी इज क्लोज टू काँग्रेस. जर तांचे नॅशनल लेवल पॉलिटिक्स जर चुकलां, नॅशनल लेवल पॉलिटिक्स जर फुडें वचना, वाय नॉट टेक देम इन युअर पार्टी? नो, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ अस. दे हॅव टू टेक अ कॉल. दी MLAs हॅव टू टेक अ कॉल. प्लस they have to consult their supporters also, because अशें जायना की तांचे सपोर्टर्स आसा. ताणी जर मेसेज तुमकां धाडलो जाल्यार तूं फुडाकार घेवंक शकता, हे दोग जाणां घेवया म्हणून. सी, being a national party, we will definitely take this proposal and to our national leaders, because it can have a bearing across India. So अशा प्रपोजल आसा. पळय, तांचे 6 जाण फुटले MPs, तुगेले कलीग ते गेले BJP. They're totally compromised. I see their behavior. I see their behavior there. हांव जाणो तांकां कशें मॅनिपुलेट करता. आनी दुसरें, आय एम नॉट टेकिंग द सायड ऑफ आम आदमी पार्टी, बट हे पळय गेल्यात ते, तांचेर कितें रेड, तांचेर आनी कितें, जे मनीस BJPक अटॅक करताले की अजून तुमचे कडेन कितें हें जावंक ना, राघव चड्डा म्हणटा आपणाक विकतो घेवपाक, आनी तोच वेता, दुसरेय वेतात, तांचे मेन स्ट्रेटेजिस्ट वेता. सो एक डावट येता दॅट वर दे फोर्स टू जॉइन or were they, see, you have to have that ideology, some similarity in ideology. So that is why jenna Congress ideology ashir Aam Aadmi Party and BJP कितें तुका दिसता फरक? Same ideology. If you go back to IAC movement in Delhi, sarke that IAC was not to, it was only to dislodge Mrs. Sheila Dikshit, who was going into the election at the 4th time कशें. सो ही फिलॉसॉफी तांचे गोंयचे आमदारी पळयतात. सो त्या टायमार एक तो मूव मातशे रायटीस जर तुका दिसता आम आदमी पार्टी आसा जाल्यार गोंयचे हे तांचे दोनी मेंबर मातशे रायटीस. म्हाका दिसता डीप इनसायड दे डोंट एग्री विथ द फिलॉसॉफी ऑफ काँग्रेस. नो, आम आदमी फिलॉसॉफी इज मोर विथ BJP or RSS. But the local MLAs? Local MLA, I don't think so, but since they have been part of that thing, खंय ना खंय म्हाका दिसता they will have to do a rethink. Okay. Because गोंयची rethink आम आदमी पार्टी with the association with आम आदमी, yes. पूण ते जर तुका जर भितरल्यान फिलर कितें आसा, कारण इलेक्शन लागीं आयलें न्ही आतां. ना, I have not been part of it, because to be very frank, जेन्ना एंट्री जाल्या, इंडक्शन जाल्या, I have not been consulted and I am on record. Okay. हय, हालींच म्हाका आपयल्लो Delhi leaders, they took my opinion and I gave a very frank opinion. On the mergers of the parties? No, about the entire situation. Okay. Entire situation. I gave my frank opinion and they were surprised that I am not aspiring for anything. I made it very clear. I said, you all have already made me MP.